आनी ह्या वेळार म्हज्या भाव बंधू आयच्या दिसाक आमी हें क्वेश्चन पळयतले, कॅन आय लूज द होली स्पिरीट? तुम्ही पळयलां आसतलें म्हज्या भाव बंधू, सभा लोक पवित्र आत्म्याक म्हज्या भाव बंधू आयज सबार जाणां लोकांनी पवित्र आत्म्याक एक आपणाची ओन मेथड करून तेणें दवरलेलो आसा. ओ पवित्र आत्म्याक आपणाक जाय ते भशेन लोकांनी उचार केल्लो आसा. म्हणजे तो समजता म्हज्या भाव बंधू, लोक समजता पवित्र आत्मा आपणाक जाय ते भशेन एक्टिंग करतले म्हणून. पण आमी बायबलाचेर पळयत जाल्यार म्हज्या भाव बंधू, इफ वी सी द बायबल, होली स्पिरीट इज द युजिंग पीपल. पवित्र आत्मा मनशाक उजार करताले. पण आयज जालेलें आसा कितें, लोक देवाक आनी पवित्र आत्म्याक मनीस उजार करूंक चिंता. आनी हें जावन आसा आयच्या दिसाक म्हज्या भाव बंधू, आमी पळयतले पवित्र आत्म्याचें काम. आमी जाणा पवित्र आत्मा सगळो आमी जाणा पवित्र आत्मा देव म्हणून. ही इज अ यावे, थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी. ही हॅव अ नॉलेज, ही हॅव अ फिलिंग, ही हॅव अ विल, इमोशन, इंटलेक्ट. ही नो, ही टीच, ही गायड, ही प्रे. आमच्या पासून तो मागता, लीड करता, तो ग्रीव जाता, तो रिसिस्ट, ही क्वेंच, डिस्पाइज, सॅड जाता, आनी ही इवन किल पीपल. तो मनशांक जितो मारूंक शकता म्हज्या भाव बंधू. होली स्पिरीट, सफिरा आनी अननियास जेन्ना ताणें होट मारली तेन्ना पवित्र आत्म्यान ताका दोगांयकूय जिती मारून उडयली चर्चीन, वॉर्निंग आनी दुसरो चान्स पासून दिनासतना. आनी तेच परी म्हजे भाव बंधू, आयच्या दिसाक आमी पळयतले सभा लोक क्लेम करता, सभा लोक पवित्र आत्म्याक आपयता, यो पवित्र आत्म्या, वेलकम होली स्पिरीट, वेलकम होली स्पिरीट असली कातरां म्हणटा म्हजे भाव बंधू. पवित्र आत्म्याक आपयता, परत परत आपयता. आनी एक कितें जावन आसा, मनशाची टिचींग जावन आसा, मनशाची डॉक्ट्रीन जावन आसा म्हजे भाव बंधू. पवित्र आत्मा ऑलरेडी चर्चीन येयलेलो आसा, चर्चीच्या बाराबन आसा. आनी आयच्या दिसाक आमी पळयतले पवित्र आत्मा चर्चीच्या बारा आसा ओ ना तें. तुका केन्ना बायबलाचेर मेवचें ना म्हज्या भाव बंधू. पवित्र आत्म्याक कोण आपयतालो तो, पवित्र आत्म्याक कांतरां म्हणटालो, यो पवित्र आत्म्याक, कम होली स्पिरीट, वेलकम होली स्पिरीट. हे जावन आसा मनशान शिकयलेली टिचींग आनी मनशान शिकयलेली कांतरां जावन आसा. पत्तेन जाल्यार पवित्र आत्मा मनशाच्या भितर रावन, चर्चीर रावन पातक्या मनशाक आपयता, जेजूच्या फुड्यार यो म्हूण, जेजूक मानून घे म्हूण पवित्र आत्मा इन्वायट करता दर एका मनशाक. आनी हिंगा जालेलें आसा कितें, पवित्र आत्म्याक आपयता परत परत. कोण आपयता? सो कॉल्ड बिलिव्हर. बिलिव्हर म्हणटा ते परत परत आपयता. आनी हेचो मिनींग कितें, थिंगा पवित्र आत्मा ना, तो परतून येवपाक जाय, ना परतून येवपाक जाय. ही जावन आसा फकाणां जावन आसा, देवाचें उतर नॉको देखून म्हजे भाव बंधू. आनी जेजून सांगलेलें आसा म्हजे भाव बंधू, कितें जेजून सांगलेलें आसा, पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना ताचें काम कितें तें. आनी आमी पळयता थोडे जाण हे भशेन शिकयता म्हजे भाव बंधू. तुज्या भितर पवित्र आत्मा आसा, जेन्ना तूं पातो करता तेन्ना तो वयता, सोडून वयता. आनी कसले वसी? साबार बायबलाचे वसी घेवन म्हजे भाव बंधू ते उजार करता. आनी आयच्या दिसाक आमी पळयतले म्हजे भाव बंधू, कसो तुज्या भितर पवित्र आत्मा आहा वो नाय तें. आयच्या दिसाक पवित्र आत्मा तुमकां तोच दाखयतलो, तुज्या भितर तो आहा वो ना तो. हें गरजेचें म्हजे भाव बंधू. आनी जर तर तुज्या भितर पवित्र आत्मा ना, I will tell you my friend, 100% तू केन्नाच रॅप्चराक वयपाक ना. स्वर्गार रॅप्चर जाता ते दीस. ओ मरण पासून तू स्वर्गार केन्नाच पावपाक ना. पवित्र आत्मा तुका आहा वो ना तें खबर ना जाल्यार, आनी ही गॅरंटी आसूं दी. बायबल सांगता देवाचो आत्मा आमच्या आत्म्याक सांगता म्हणटा आमी देवाची भुरगीं म्हूण टेस्टमेंट दिता आमकां. आनी ना जाल्यार म्हजे भाव बंधू हांव मागता, प्लीज पवित्र आत्मा वो हाली एकूच भाशेन येता म्हजे भाव बंधू. गॉस्पल आयकून, गॉस्पल नासतना तुका जेजू मेळोंक शकना, आनी जेजू नासतना तुका पवित्र आत्मा मेळोंक शकना, आनी पवित्र आत्मा नासतना तुका फळां जावपाक शकना. पळयलां म्हजे भाव बंधू, गॉस्पल नासतना तुका जेजू मेळोंक शकना, आनी जेजू नासतना तुका पवित्र आत्मा मेळोंक शकना, आनी पवित्र आत्मा नासतना तुका फळां आनी गॅरंटी आनी सल्वेशन मेळोंक शकना. हो पॅटर्न जावन आसा बायबलाचेर म्हजे भाव बंधू. आनी तेका लागून आयज तुमकां कोणें सांगलां जाय, ओ हो प्रिचर तो प्रिचर,
ओ हेजेच आजूंक जाय तेजेच आजूंक जाय एक दुसरे लेटर आहा ते आजूंक जाय आसपाक नाका म्हणून ओ साबार आमी पळयता साबार एक गोंया मनीस आहा प्रिचर आहा तो हाली पॉलाचीच लेटरां घेता म्हज्या बाबंदो आनी दुसरे पळय दुसरे पेद्रूचे जॉन हे आजून शिकयना म्हज्या बाबन आनी कितें जावन आसा व्हड तें डिसेप्शन आनी तो उजार कोत्ता वस म्हज्या बाबंदो जॉन चॅप्टर 13 ह्या जाग्या वयली थिंगा सांगता म्हणटा जेजून प्रॉमिस केलेलो आसा लिसन थिंगा कितें म्हणलेलें आसा तें हांव वाचून दाखयता म्हज्या बाबंदो जॉन चॅप्टर 13 तो वस कोट कोत्ता आनी लिसन तो वस हे भाशेन कोट कोत्ता जॉन चॅप्टर 13 वर्स 20 वेली वेली आय से अनटू यू he that receive whomsoever I send receive me and he that receive me receive him that sent me and to कोड कितें करता पोलाक धाडला म्हणटा म्हज्या बाबंदो हिंगा पोलाचें उलयना हिंगा कोणाचें उलयता दर एका डिसायपलाचें दर एका आपोस्टलाचें दर एका डिसायपलाचें कित्याक लागून सेम जेजून उलयलेलें आसा चॅप्टर 20 इस चॅप्टर हांगाय जेजून तें सांगलेलें आसा लिसन कितें म्हणलेलें आसा जॉन चॅप्टर 20 आनी वर्स आमी पळयतले वर्स 21 Then Jesus said unto them again, Peace be unto you. As my Father had sent me, even I send, even so send I you. कोणाक धाडटा दर एका डिसायपलाक जेजू म्हणटा हांव तुमकां धाडटा गो अँड प्रीच द गॉस्पेल आनी कितें म्हणटा जेजू हांवें पळय कितें सांगलां तितलें तुमी लोकांक सांगा And no Holy Paulus is inspired by God. All apostles are equal, my friend. दर एका मनशाची जावन पॉलान खूब सांगलेलें आसा all scripture is inspired by God. आनी पवित्र आत्मा जेन्ना मनशाक गायड करता तेन्ना तो केन्नाच कन्फ्यूज करना म्हज्या बाळ म्हणटू हें कितें जावन आसा सेल्फ डिसेप्शन इन द एंड ऑफ द टायम लोक रॅप्चराक वचना जावपाक म्हज्या बाळ बंदो हें काम कितें जावन आसा फॉल्स प्रिचर फॉल्स टिचर आमी पळयता हांव दर एक मनीस सांगता तें आयको नाका म्हणलेलें आसा हांव पळयता हांव जेरमियाच्या तेंपार सभा लोक येयलो आसलो म्हज्या बाबा म्हणटो मेनी फॉल्स प्रॉफेट हेज कम आनी ते सांगता देवान आमकां धाडला देव आमकां उलयला आनी जेरमिया सांगता जेरमियाच्या वरवीं देव सांगता हांवें एका धाडूंक ना हांव तेका उलोवना तेच भशेन एंड ऑफ द टायम म्हज्या बाबा म्हणटू आनी हो लोक क्लेम करता जर तो तुजे भितर पवित्र आत्मा आसा जाल्यार तो पातक कर जाल्यार वयतलो तुज्या जिवितांतलो Ask them, since you believe in Jesus Christ, have you committed any sin? पवित्र आत्मा जेन्ना तुज्या भितर येयला तेन्ना ओ जेजू तुवें मानून गेला तेन्ना केन्ना तर तुवें पातक केलां काय म्हज्या बाबा म्हणजे एक पातक पासून खबर ना कितें तें पयलें सद्याक मनीस पातक 3 भशेन करता कशें चिंतनांनी उतरांनी आनी कन्यांनी बट द हॉरेबल सीन जावन आसा मनीस करता तें चिंतनांनी तूं भायल्यान कोन्ना जायत पूण भितरल्यान जें करता तें हॉरेबल जावन आसा म्हज्या बाबा म्हणटू आनी ही पातकां बायबल सांगता देवाच्या मुखार उबी रावतली आनी 4 जॉन म्हणटा आमी आमकां पातक ना जाल्यार आमी देवाक फटयता म्हणलेलें आसा वय बिलिवर पातकांचें जिवीत जियेना म्हज्या बाबा म्हणटू पातकांचो तेंच्या जिवितांत पॅटर्न ना तीच परत ना बिलिवर केन्ना पडोंक शकता आनी तो पडलोय जाल्यार रडटलो ग्रीफ जातलो उठटलो देवाकडे बॉक्सण मागतलो पूण तेच्या जिवितांत पॅटर्न ना म्हज्या बाबा बंधू आनी आमी पडोंक शकता कित्याक लागून आमची कूड बदलोवंक ना आमचो सोल आहा तितून बॅटल चलता अजून पासून सगळीं चलता आनी कूड आनी सोल म्हज्या बाबा बंधू दोनूय भागाक आसा आनी स्पिरिटा कोणें म्हज्या बाबा बंधू कितें ना आमकां आमच्या स्पिरिटा कोण पावन ना अनलेस पवित्र आत्म्यान आमकां हेल्प केलें बरोबर आनी तेका लागून बायबल सांगता पॉल सांगता टेक द आर्मर ऑफ गॉड म्हणलेलें आसा देवाचो आर्मर घे म्हणलेलो आसा बुक ऑफ एफिशियन ही फायट बिलोंग टू द लॉर्ड अँड ओनली ट्रस्टिंग इन द होली स्पिरीट पवित्र आत्म्याक ट्रस्ट जावन पवित्र आत्म्याचेर डिपेंड रावन ही फायट आमी झगडपाक शकता अदरवायज ना लिसन म्हजे बाब बंधू सबार ते अशे वसी घेता आदल्या करोडांतली पुढे म्हणटा आदल्या त्या सन्मानान जेन्ना खंयचोय मनीस पातक करतना तो पवित्र आत्मा तेच्या भितरलो वयतालो हे वसी आयज आमी पळयतले म्हज्या बाबा पयले सटक आमी पळयता ते वस घेता सबार जाण फुडें म्हणटा सोला वयलो पवित्र आत्मा गेलो पळयला म्हज्या बाबा ओवर हियर इफ यू रीड कितें म्हणटा
And but the Spirit of the Lord depart from Saul, and evil spirit come from the Lord trouble him. पुढे म्हणटा पवित्र आत्म्यो येयलो सोलाचेर तो गेलो. वय पवित्र आत्मा हिंगा कित्याक गेलो? आयच्या दिसाक आमी पळयतले म्हजे बाब म्हणतो पवित्र आत्मा कित्याक गेलो तो. आदल्या करारान म्हजे बाब म्हणतो पवित्र आत्मा कोणाकूच पर्मनंट रावपाक दिवनासलो. पवित्र आत्मा हाली मनशाक उजार कोत्तालो आनी तेजी कूड सोडटालो. Old Testament, Holy Spirit never come to dwell any person. Holy Spirit use them and give their body. पवित्र आत्मा हाली तांकां उजार कोत्तालो एज अ इंस्ट्रुमेंट कसो आनी सोडटालो म्हज्या बाबंदान. पवित्र आत्मा पर्मनंट रावपाक येवनासलो. लिसन, another one, Samson. Samson तुम्ही पळयलो आसतलो, पावरफुल मॅन, पावरान बोल्लोलो मनीस. आनी जेन्ना पवित्र आत्मा येतालो तो कोणाकूच भिनासलो म्हज्या बाबंदू. पवित्र आत्मा आसा तेन्ना. लिसन, आनी जेन्ना तो बायलेचे एका धेयला म्हणटा पळय तें चेडूं, ताच्या फुड्यान म्हज्या बाबन तो न्हिल्लो आसता तेजे केंस कातरता आनी तेजो पावर वयता. हांव पळयता हांव देवाक तो डिसोबे करता. आनी तेन्ना लिसन, and she said, Philistine upon thee, Samson, and he worked out his sleep and said, I will go out as other time before and shake myself, and he wished not the Lord was departed from him. आणि सॅमसनाक खबर पसून ना म्हज्या बाबा म्हणतो देवाचो आत्मा तेज्या फुड्यान गेलो म्हूण. कित्याक लागून आदल्या करारान म्हज्या बाबा म्हणतो पवित्र आत्मा केन्नाच मनशाच्या भितर पवित्र आत्मा येवन पर्मनंट रावनासलो. तो प्रोफेटाचेर येतालो, जजाचेर येतालो, सॅमसनाचेर येतालो, डाविडाचेर येतालो, ताका उजार कोत्तालो आनी उपरांत तो सोडटालो, तेजी कूड सोडटालो आनी तो रावनासलो मनशाच्या भितर. कित्याक लागून घडटाले? कित्याक लागून आयच्या दिसाक तुमकां कळटलें म्हज्या बाबा म्हणटू. लिसन, डेवीड प्रे कोत्ता देवा कोणें, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy spirit from me. पळयता हांव डेवीड हिंगा मागणें कोत्ता. कित्याक डेवीडाक खबर आसली सॉला वयलो कसो पवित्र आत्मा वयतालो, तो येतालो वयतालो आनी इवल स्पिरीट तेज्या मुखार येयले म्हणटोच कसो तो टॉर्मेंट जातालो. आनी डेवीड हिंगा मागता, देवा म्हाका तुज्या प्रेजनांतलो भायर घाली नाका. डू नॉट कास्ट मी अवे फ्रॉम दाय प्रेजंट and take not thy Holy Spirit from me. आणि पवित्र आत्मा व्हरो नाका म्हज्या भितरलो ओ म्हज्या सांगातालो. आनी हे म्हज्या बाब म्हणटा आय सो कॉल बिलिवर्स हे साबार ओसी घेवन बायबलांत ते ओसी घेवन आत्ते आसा ते पत्ते गुंडाळटा. पळय म्हणटा डेविडान मागणें केलेलें आसा पवित्र आत्मा अन्नाका म्हूण. हेजो मिनींग पवित्र आत्मा वसोंक शकता. वय डेविडान मागणें केलेलें आसा. कित्याक लागून? कित्याक तो आदल्या कोराचो बिलिवर, ओल्ड टेस्टमेंट सेंट. आनी ह्या तेंपार केन्नाच पवित्र आत्मा दिवनासलो मनशाक रावपाक. पर्मनंट केन्ना मनशाच्या भितर पवित्र आत्मा येवन रावनासलो. लिसन म्हजे बाब म्हणलो, आमी पळयता पवित्र आत्मा साबार जाणांक उजार कोत्तालो एज अ इंस्ट्रुमेंट कसो. आमी केन्ना इंस्ट्रुमेंट उजार कोत्ता. तुमी केन्ना पळयता आसतले म्हजे बाब म्हणतो किचनान तुमी कायल उजार कोत्ता, कसले सुरी उजार कोत्ता एज अ इंस्ट्रुमेंट कातरपाक. तेच बरी पवित्र आत्मा म्हज्या बाब म्हणतो ह्या जाग्यार लोकांक उजार कोत्तालो. हाले आपणाचें काम करपाक आनी उपरांत ताका सोडटालो. उपरांत ते आदले भाशेन मनीस जाताले आहा थंयच. पूण पवित्र आत्मा येयले म्हणटच ते घट जाताले, पावरान बोगताले. लिसन, आमी पळयता तसले मनीस ओतियन म्हणटा पळय तो एज अ जज. And the Spirit of the Lord came upon him mightily, and he judged Israel and went out to war. पळयला म्हज्या बाबंदो पवित्र आत्मा येवन ताका पावर दिलो जज करपाक. आनी ही बिकम ए कितें डिलिव्हरर, डिलिव्हर करपाक इस्रायलाक. कित्याक लागून? पवित्र आत्मा ताच्या भितर येयलो देखून म्हज्या बाबंदो. आनी पवित्र आत्मा ना जाल्यार ताका कांय करूंक जायनासलें, मेलेले कशें ते. आनी तेच परी आमी आनी एक example घेवया. गिदियन म्हणटा पळय तो. But the Spirit of the Lord came upon Gideon and he blew trumpet. आणि पवित्र आत्मा मनशाच्या भितर 1 पावट 2 पावट 3 पावट 4 पावट पासून येतालो म्हज्या बाब म्हणू. आनी सोडटालो, येतालो वयतालो, येतालो वयतालो. पूण तेजे भितर केन्नाच पर्मनंट रावनासलो म्हज्या बाब म्हणू. रावनासलो.
आनी कित्याक लागून हांव पळयता देवान हिंगा बाल्लामांक पासून उजार केलो आसा, ऑन बाट्यांक पासून पवित्र आत्म्यान उजार केलेले आसा. हेजो मिनींग नो म्हज्या बाबंदो, पवित्र आत्म्यान बाल्लामांक उजार केलो देखून बाल्लाम क्रिस्तांव नो. बाल्लाम हांव पळयता एज अ इंस्ट्रुमेंट म्हूण देवान ताका उजार केला. पूण हेजो मिनींग नो बाल्लाम हर जिव्या देवाक वळखता, पर्सनल रिलेशनशीप आसा ना. ताका नॉलेज आसली, देवाचो आत्मा पासून ताणें उलयलेलो आसा. देवाचो आत्म्यान म्हज्या बाबंदो सभा जाणांक उजार केलेले आसा ओल्ड टेस्टमेंटान, पूण तेंचे भितर तो केन्नाच परमनंट रावना. Listen, Balaam saw it pleased the Lord to bless Israel. He went not as other time to seek an enchantment, but itself faced toward Elis. And Balaam lifted up his eyes, and he saw Israel abiding in his tent according to his tribe, and the Spirit of the Lord, O God, came upon Balaam, upon him. पळयला म्हज्या बाबंदो, पवित्र आत्मा ऑन बार तेंचे पासून येतालो उजार करपाक, तांकां इंस्ट्रुमेंट आपणाचें काम करपाक. आनी तुमी पळयलो आसतलो म्हजे बाबंदो, बट द टायम इट चेंज. आनी हें कित्याक लागून घडटालें? पवित्र आत्मा येतालो वयतालो, कित्याक जेजू हुर्साचेर मरोंक नासलो. जेजू ह्या संवसारान येवन आमच्या पातकाचें पेमेंट दिवन आसले, आमच्या पातकाचें पागार दिवन आसले. जेजू त्या हुर्साचेर येवन स्वर्ग उक्तो करपाक आनी बापा कडच्यान पवित्र आत्मा घेवन तो आमकां एक गिफ्ट कसो दिवपाक तो टायम जावन आसलो आदल्या कोरार. ताका लागून पवित्र आत्मा येतालो वयतालो तो रावून आसलो मनशाच्या भितर. पूण जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो तेन्ना कितें जालें? टायम चेंज जालें. कॅन यू रीड ब्रदर, एनीवन? ब्रदर, कॅन यू रीड जॉन chapter 7? Brother Joseph, कोण एकली भाव भयण आमी पळोवया. जॉन chapter 7 verse 38 and 39 ह्या जाग्यार जेजून सांगलेलें आसा. लिसन कितें म्हणटा बायबल, कितें म्हणटा तें कोंकणीन. 37 and 38 and 39 हे 3 वर्सी आमी आसतल्यो. एनीवन ब्रदर? उत्सवाच्या निमाण्या आनी दोबाजी दिसा उबो रावन जेजून आरडून म्हणलें, कोणाक जोर ताण लागल्या ताणें म्हजेशी येवचें, आनी म्हजेर बावाट देंवतात ताणें पिवचें. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचे भितरल्या जिव्या उक्त्याचे जोरी घुसघुशीत व्हांवतल्यो. Verse 39. जी कोण जेजूची बावाट देंवतलीं आसलीं तांकां आत्मो मेळचो आसलो. हाचे विशीं ताणें अशें म्हणलें, जेजू अजून मोहिमेवंत जावंक नासलो, देखून देवान अजून आत्मो दिवंक नासलो. पळयला म्हज्या बाबंदो, बायबल सांगता म्हज्या बाबंदो, जेजून उत्सव दिसा फेस्ता दिसा व्हडल्यान उबो रावन म्हणलें, कोणाक ताण लागलें तेणें म्हजे फुड्यान येवचें आनी म्हजेर विस्वास धरून पिवचें. कित्याक कोण पळय म्हजेर विस्वास दवरता आनी तो पिता, म्हाका जेता भितर ताचे भितर घसघसांची जोरी व्हांवतली. आनी उपरांत वर्स 39 सांगता, आनी जेजून हें म्हणलें कित्याक लागून? आपणाचेर विस्वास दवरता तितल्यांक पवित्र आत्मा मेवतलो. कित्याक जेजू मोहिमेन जावन आसलो, म्हणजे जेजू हुर्साचेर मरोन नासलो, मरोन जिवन जावन आसलो, आनी जिवन कोण जावन बापाच्या उजव्याक आजून पासून बसोवन नासलो. ताका लागून पवित्र आत्मा दिवूं नासलो म्हणटा. लिसन, थिंगा कितें म्हणलेलें आसता तें वर्स 39. But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive, for the Holy Ghost was not given yet. पवित्र आत्मा आजून पासून दिवूं नासलो, म्हणजे पवित्र आत्मा आजून पासून लोकांक दिवूं नासलो परमनंट. तो येतालो वयतालो, उजार करतालो वयतालो, पूण परमनंट मनशाचे भितर रावूं नासलो. कित्याक जेजू मोहिमेन जावन आसलो, जेजू हुर्साचेर मरोन आसलो, ताणें रगत आरोवन आसलें, आनी तो मरोन कोण जिवन जावन आसलो, आनी आजून पासून बापाच्या उजव्याक बसोवन आसलो. हें घडपाक जाय आसलें. आनी उपरांत जेजू मरोन कोण बापाच्या फुड्यान वसोन, म्हज्या बाबंदो, जेजू कितें सांगता तें पळय. टायम इज चेंज. जेजू म्हणटा आदल्या भाशेन पवित्र आत्मान केन्नाच येवपाक ना. आतां जेन्ना पवित्र आत्मा येतलो तो रावपाक येतलो. केन्ना तुमी पळयलां आसतना, तुमी कोणाची तुमची सोयरीं आसा, थिंगा तूं येता, तेंच्या घरान वयता आनी परत येता, येता वयता जायत गोळे खंयच्या गांवांक आसा ती,
थिंगा तूं रावपाक वयता 1 दीस 2 दीस आनी परत येता. पूण एक दीस तूं डिसायड करता आपूण हें सगळें घर जेवन सगळें सामोण जेवन ओ सगळें म्हाजें कितें आसा तें सुटकेस घेवन हांव फॉरेवर त्या घरान रावपाक वयतलें. हें घडोवं नासलें. पवित्र आत्मा पर्मनंट रावपाक येवं नासलो म्हज्या बाबा आदल्या कोरोनान. कित्याक लागून जेजू म्हणटा पळय तो मिसाय म्हणटा तो येवं नासलो आनी त्या खुर्साचेर मरोंक नासलो, रगत वारूंक नासलें आनी जिवन जावन तो सरकार वचोन आसलो. त्या मुडसर पवित्र आत्मा हाली बेश्टो मनशाक उजार करतालो. पूण जेजू म्हणटा आतां हांव ते भाशेन केन्नाच घडपाक ना. आतां कितें जातलें? आतां पवित्र आत्मा 2 भाशेचो रोल करतलो, 2 भाशेची मिनिस्ट्री करतलो जेजू सांगता. आनी कसली ती? जेजू म्हणटा एंड आय विल प्रे द फादर. हांव बापा कोणें मागतलो एंड ही शॅल गिव यू अनदर कम्फर्टर, अनदर हेल्पर that he may कितें abide with you forever. पळयला म्हज्या बाब म्हणतो पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना तो forever आतां abide जातलो. आदल्या कोरोना भाशेन न्हय. आदल्या कोरोनान पवित्र आत्मा येतालो वयतालो येतालो वयतालो पूण पर्मनंट रावून आसलो. पूण जेजू आतां ताची दाखयता मिनिस्ट्री कितें फुडाराक. जेन्ना डे ऑफ पेंटिकॉस्ट येतलो ते दीस ऑनवर्ड पवित्र आत्मा तुमच्या बारा फॉरेवर आसतलो. नो तुमच्या कुडींतलो भायर सरून वयतलो ना म्हज्यो बाब बंधू. हे सगळे होटी जावन आसा. इवन द स्पिरीट ऑफ ट्रूथ whom the world cannot receive because it see him not neither know him but ye know him. तुमी ताका वळखतले कित्याक तुमी म्हाका वळखता देखून. for he dwell with you. पळयला म्हज्या बाब बंधू तो तुमच्या सांगाताक आसतलो. हूं वयता थिंगा चर्चीनी आनी कितें and shall be in you. पळयला म्हज्या बाब बंधू पवित्र आत्मा कितें तें तुमच्या बाराय आसतलो तो सांगाताकूय आसतलो तो आनी तुमच्या त्याच बाराबोन त्याच वखदार तुमच्या तो भितरूय आसतलो. 2 भाशेची मिनिस्ट्री तुमच्या सांगाताकूय आसतलो. तुमी वयता थिंगा चर्चीनी आनी त्याच बाराबोन तुमच्या सांगाताक आहा त्याच बाराबोन तुमच्या तो भितरूय रावतलो. आनी कितें हें कितें जावन आसा ओमनी प्रेझेंट म्हणटा पळय तें पवित्र आत्म्याचें तो बाराबोनूय आसा आनी भितरूय आसा. तेच परी म्हज्या बाब बंधू लिसन कितें म्हणलेलें आसा तें देवाचें उतर आमकां. जेन्ना डे ऑफ पेंटिकॉस्ट येयलो तेन्ना जेजू म्हज्या बाब बंधू स्वर्गाक गेलो तेन्ना आनी ताणें बापाक सांगलें बापा पळय तुवें म्हाका काम करपाक दिलें तें हांवें सोंपयलें बापा. हांवें केलें बापा. हांवें शांती पावयलें बापा. हो तुवें पवित्र आत्मा बसयलो तो दी बापा. हांवें म्हज्या शिसांक सांगलेलें आसा संवसारान हांव तांचेर पवित्र आत्मा धाडटलो आनी तो तुमच्या सांगाताक तेच्या सांगाताक सासणाच्या सासणाक रावतलो म्हूण. आनी बायबल सांगता इफ यू रीड बूक ऑफ एक्ट माय फ्रेंड ते सगळे बसलेले आसले म्हज्या बाब बंधू. सगळे मागणें करताले नो तेर्स करताले नो मिसाक वयताले ना. ते एके सुवातेर लिसन एंड द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट इज फुली काम. ते कोणाक रावतले आतां प्रॉमिसाक. कसलो प्रॉमिस? जेजून ताका खूब सांगलेलें हांव पवित्र आत्म्याक धाडटलो म्हणून. आनी ते थिंगा सगळे रावलेले अकॉर्डिंग वन प्लेस एके जाग्याचेर रावलेले. आनी सडनली म्हज्या बाब मागणें करतना सडनली केम ए सावंड फ्रॉम हेवन रशिंग मायटी विंड. झणझणीत वारो. केन्ना तुमी पळयता आसतले वारो सुणटा तो झणझणीत भोवरो आनी ते बसले थिंगा त्या घरान तो वारो येयलो म्हज्या बाब बंधू. एंड इट फील ऑल द हावस आनी आख्खें घर भरलें म्हज्या बाब ते वाऱ्यान झणझणीत वारो. एंड दे वे सिटींग आनी ते खंय आसले बसलेले आसले. नो तेर्स करताले नो मेरी मागताले ना. ते बसलेले आसले. दे एपियर अन टू देम ए क्लोवन टंग आनी ताका जिवे दिश्टी पडले म्हज्या बाब बंधू उज्याचे. आतां कितें पवित्र आत्मा कितें करूंक येयल्लो आसा आतां पवित्र आत्मा रावपाक येयल्लो आसा म्हज्या बाब बंधू. आदल्या कोरोना तो येतालो वयतालो रावून आसलो मनशाचे भितर. पूण आतां तो पर्मनंट रावपाक येयल्लो आसा कित्याक मिनिस्ट्री आतां चेंज जावन आसा. जेजू खुर्साचेर मेलो ताचें बलिदान देवान एक्सेप्ट केलें मानून गेलें बलिदान आनी ताका लागून देवान ताका मेलेल्यांतलो उठायलो देखून आतां पवित्र आत्मा कितें करूंक येयल्लो आसा रावपाक येयल्लो आसा चर्चीन. आनी कितें घडलें ताका जीव दिश्टी पडले म्हणटा. एंड इट सेट अपॉन ईच ऑफ देम सगळ्यांचेर दर एका मनशाचेर देंवले म्हणटा. एंड दे वे ऑल फील्ड सगळे नो अर्दे नो थोडेच
नो हाली अपोसलूच नो तेजे बरोबर असले 120 ओ मोर हे सगळे पवित्रत्म्यान भरले देवान पवित्रत्म सगळ्यांक दिलो अपोसलांक चड दिवना आनी बेश्टे आसा तांकां थोडो दिवना न्हू म्हाजो बाबंदू आय तुमी पळयला आसतले खंयच्या प्रिचरांक ओ तो पावरफुल एनॉयटेड मॅन ताका डबल एनॉयटिंग हा ट्रिबल एनॉयटिंग हा ना म्हजे बाबंदू ही फोट जावन आसा हिंगा आमी पळयता दर एका मनशाक तोच पवित्रत्म देवान दिलो कोणूय तो जावं अपोसल जावं ओ दुसरो जावं सगळ्यांक एकूच होली स्पिरीट आनी ताका लागून बायबल सांगता वन स्पिरीट वी आर ऑल बॅप्टायज इन टू द बॉडी ऑफ क्रायस्ट एकाच आत्मे वरवीं आमकां सगळ्यांक पवित्र सभेन एकठांय केलेलें आसा ऑल वे फिल्ड विथ द होली गोस्ट आनी कितें and they began to speak with other tongues glossolalia or dialect ते उलोवंक लागले आनी ते उलयतना कोण हेल्प करतालो ताका as the spirit gave them utterance and पवित्रत्व म्हज्या बाबा म्हणटा ताका पावत दितालो एबिलिटी दितालो उलोवपाक लायक अ फ्रेंच जापानीज लायक आमी पळयता थिंगा 16 भाशे दिलेले आसा अरेबियन इजिप्शियन आनी सिरिया रोमन आनी सभा तरेचे लँग्वेज ते उलयताले आनी हिंगा कितें जालें पवित्रत्म म्हज्या बाबंदो तांच्या भितर येयलो रावपाक आनी तेन्ना सोडया ह्या दिसा सोडया म्हज्या बाबंदो पवित्रत्म आनी केन्नाच मनशाच्या भितरलो असो ना ताच्या भितरूय आसलो आनी ताच्या चर्चीनूय आसलो तांच्या बाराबून आसलो लिसन ताका लागून पॉल कितें म्हणलेलें आसा लिसन नो यू नॉट दॅट ye are the temple of God तुमकां खबर ना तुमची ही सभा तुम्ही जेन्ना एकठांय जाता तेन्ना ते देवाचें मंदिर and the spirit of God कितें spirit of God कितें जावन आसा dwelt in you रावलेलो आसा भितर पळयला म्हज्या भावंडो आतां पवित्रत्म्याचें काम पवित्रत्म वचपाक येवना आतां आदल्या तेस्तामान पड म्हणून आदल्या तेस्तामान पड म्हणून तो येतालो वयतालो पूण ते भाशेन आतां न्हय पवित्रत्म रावपाक येयल्लो dwell in you आनी ताका लागून जेन्ना होट मारली तेन्ना सफिरा आनी अनियासान चर्चीक पेद्रूक ताका देवान मारून उडयली पवित्रत्म्यान ताका मारून उडयली कित्याक पवित्रत्म आतां रावलेलो आसा येवन लिसन पवित्रत्म हालीं तांचे चर्चीनूच ना पूण तो मनशाचे कुडीन रावलेलो आसा येवन कित्याक तो देव जावन आसा लिसन पॉल कितें म्हणटा तें वॉट know ye not your body that's mean individual person now your body is a temple of God the Holy Ghost which is in you which ye have God and ye are not own पळयला म्हज्या बाबंदू आनी ताका लागून कोणूय तर आयज सांगत जाल्यार पवित्रत्म वयता म्हूण ही देवताची होट जावन आसा लाय कित्याक जेजून सांगलेलें आसा पवित्रत्म येतलो तेन्ना तो फॉरएवर रावतलो तुज्या भितर परमनंट रावतलो कित्याक हांवें तुमचे कडेन जायना देखून हांवें तुमच्या पदकाचो पेमेंट दिलो त्या वर्साचेर हांवें म्हजें रगत दिलें आनी पवित्रत्म एक गिफ्ट जावन आसा म्हज्या बाबंदो तो मेवला तुका आनी म्हाका आमी कितें केलां म्हूण न्हय कसलीं कामां केल्या म्हूण न्हय बट जेजून त्या वर्साचेर रगत आरयलां देखून एक गिफ्ट देवान वा तुका आनी म्हाका दिलेलो आसा तुकोणें तर होली स्पिरीट आहा जाल्यार लिसन म्हजे बाबंदू पॉल सांगता या सील्ड केन्ना पासून unto the day of the rapture listen and grieve not the Holy Spirit तो हेच्यान पयलें कोणाचें उलयता पातकांचें आनी पळयता रियल बिलिवर केन्ना पातकांचें लायफ जिवी जियेना म्हज्या बाबंदू आनी तो जिवी जियेता जाल्यार इज व्हेरी व्हेरी माय फ्रेंड सॅड आनी जर तो जियेता जाल्यार देव ताका दोन तरेचे प्रोसेस उजार करतलो आयदर तो कोणाच्या वरवीं ताका कन्विक्शन काडटलो ओ देव ताका डिसिप्लिन करतलो लायक सिकनस दिवन ओ कितें तरी दिवन आनी हेवूय तर आयकोन जाल्यार लास्ट जावन आसा सीन अनटू डेथ म्हणटा पळय तें मरण त्या मनशाच्या जिवितान हाडटलो टील तो कन्विक्शन येवसर पूण पवित्रत्म आसलेलो मनीस पळपाक शकता पूण पातकाचें जिवीत तो जियेना तीच पातकां परत तीच पातकां ना हें केन्नाच घडोना ताका म्हणटा एका साल्वेशन म्हणना म्हज्या बाबंदू सायंटिफिकेशन प्रोसेस कितें जावन आसा आमी दिसाच्या दिसा चेंज जाता and ye grave not the spirit of God whereby ye are sealed unto the day of redemption कसलें रिडेम्पशन आमच्या कुडीचें लिसन म्हजे बाबंदू हांव
कितें सांगता तें लिसन. हिंगा कितें म्हणलेलें आसा, जॉन उलयता असल्याच लोकांक कोणें म्हज्या बाबा जो सांगता पवित्र आत्मो लूज जाता असल्या लोकांक. आनी जॉन हिंगा सांगता जे फॉल्स टिचर आसले, जे फोटी शिकयताले, हांव पळयता देवचार म्हज्या बाबा असलो क्लेवर जावन आसा, तो म्हज्या बाबंदो देवाचेंच उतर घेता, बायबलूच देता म्हज्या बाबंदो, आत्ते आसा ते फक्त सांगूंक. पूण जेन्ना तुका डिसर्निंग ना तेन्ना तुका म्हज्या बाबंदो कितें समजतलो तूं, अरे हो सारको परिचय सांगता ते सारकें आसा मरे, बरें सांगता, बेस्ट सांगता, पूण तुका बावड्याक कितें ना, डिसर्निंग गिफ्ट ना पारखुपाक. तें कितें तें लिसन म्हज्या बाबंदो. द एनॉयटिंग म्हणजे कितें, द पवित्र आत्मो, the anointing which you have received from him abide in you. तुझ्या भितर आसतलो, dwell inside. आनी तुका कोणाची शिकोवपाची गरज ना, तो शिकयतलो, आतां तो गायड करतलो, तो वडीक दितलो, जेजू कोण तो तुका लीड करतलो, तो तुका प्रेस करूंक शिकयतलो, तो तुका जेजू विटनेस करूंक शिकयतलो, तो तुका आतां कितें करतलो, तो तुका गॉस्पेलाक पावत दितलो, बोल्डनस दितलो सांगूंक, तो आतां जेजूच्या पासून जेवपाक तुका हेल्प करतलो, तो टेस्टिफाय करतलो, तो तुका म्हज्या बाबंदो तुजी भिरांत काडटलो, जी भिरांत आसा ती लोकांची गोंयकी जायना जावपाक, तो तुका आतां हेल्प करतलो. एंड द सेम एनॉयटिंग, जॉन म्हणटा सेम एनॉयटिंग म्हाकोणें आहा तें तुकोणें आहा तेंच एनॉयटिंग विल टीच यू ऑल थिंग एंड इज ट्रू एंड नॉट अ लाय. पवित्र आत्मा हालोलो मनीस केन्ना मिसलीड जावपाक शकना म्हज्या बाबंदो देवाच्या उतरान. नो, तो चुकता जायत वो ताका सजमना जायत, पूण पवित्र आत्मा ताका त्या बॉन्डेजीन केन्ना दवरपाक ना म्हज्या बाबंदो. लिसन, आय विल टेल यू. आनी खबर करचे पयलें म्हज्या बाबंदो, हाव वी नो यू हॅव द होली स्पिरीट. कसो आमकां कळटलें तुज्या भितर आयज पवित्र आत्मा आसा ओ ना तें. आनी एटलिस्ट 10 तरेचे हांव पॉइंट आयचे दिसाक सांगतलो म्हज्या बाबंदो. लिसन, कशें कळटलें म्हाका होली स्पिरीट मेवला म्हणून. नो म्हज्या बाबंदो, तुका कळलो होली स्पिरीट येयला म्हूण तूं पडटा म्हूण, उडके मारता म्हूण, स्लेईंग जाता म्हूण, कोणें तुजेर हात धरलें आनी तूं कडकडटा म्हूण, नो, तो पवित्र आत्मा न्हय म्हज्या बाबंदो. इफ यू बिलीव यू फॉल डावन तूं स्लेन स्पिरीट जाला देखून, कोणें तुजेर हात धरलो आनी तुका कडकडो येयलो आनी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हे भाशेन तूं म्हणटा म्हूण हो स्पिरीट ना म्हज्या बाबंदो. दिस इज नॉट अ स्पिरीट, हो जावन आसा एनादर स्पिरीट. पवित्र आत्मा आहा म्हूण तुज्या भितर कशें कळटलें म्हज्या बाबंदो, हें इम्पॉर्टंट जावन आसा. कित्याक जर तर तुज्या भितर पवित्र आत्मा ना जाल्यार यू आर नॉट अ क्रिश्चन माय फ्रेंड. जर तर तुका पवित्र आत्मा जेजून दिवना जाल्यार तूं क्रिस्तांव न्हय. पळयता एक पुलीस ओकोवपाक येता ताचे युनिफॉर्मा वरवीं, डॉक्टर ओकोवपाक येता ताचे युनिफॉर्मा वरवीं. तेच परी जरी तर तुका पवित्र आत्मा ना जाल्यार तूं क्रिस्तांव न्हय. तूं कितलेंय सांग म्हज्या बाबंदो आपूण बॉर्न अगेन, आपूण क्रिस्तांव म्हूण. हिंगा कितें म्हणलेलें आसा, पॉल विचारता म्हज्या बाबंदो एक बिलिवरांक रोमकारांच्या, बट यू आर नॉट इन द फ्लॅश. तुमी पातकाचें जिबी जियेना, मोत सांगता त्या प्रमाणे तुमी जियेना. तुमचो भितरली मोत तुमकां लीड करता ते परमी तुमी चलोना, कित्याक तुमी मेल्या पातकाक. बट इन द स्पिरीट, पूण तुमचें जिवीत पवित्र आत्म्यान चलयलेलें जिवीत जावन आसा. आनी तो म्हणटा इफ सो द स्पिरीट ऑफ गॉड डिवेल इन यू, तुजे भितर रावलेलो आसा जाल्यार म्हणून हांव पवित्र आत्मा वयतलो म्हूण डिवेल इन यू. नाव इफ एनी मॅन हॅव नॉट द स्पिरीट ऑफ क्रायस्ट ही इज नन ऑफ हिज. पळयला म्हज्या बाबंदो, जर तर जेजूचो आत्मो तुजे भितर ना, एनादर नेम ऑफ द होली स्पिरीट ओ द स्पिरीट ऑफ गॉड, सेम माय फ्रेंड. जर तर तुज्या भितर पवित्र आत्मा ना जाल्यार तूं क्रिस्तांव न्हय, तुका स्वर्गार आंटो ना, देव तुजो बाप न्हय आनी स्वर्ग तुजें घर न्हय, आनी तूं रॅप्चराक केन्नाच वयपाक ना जर तर तुजे भितर पवित्र आत्मा ना जाल्यार. मनीस बायबल आसता जायत, मनीस देवाचें जायतें सांगता जायत, रात आनी दीस बायबल आसता जायत, बायबल कोट करता जायत, पूण पवित्र आत्मा हालोलो मनशाचो नेचर आनी ताचो एट्रिब्यूट म्हज्या बाबंदो तुका दिश्टी पडटलो, तो चेंज जालोलो. कशें कळटलें म्हजे भितर पवित्र आत्मा आसा म्हूण? कशें? लिसन, खंयच्याय मनशाक पवित्र आत्मा आहा जाल्यार कितें जातलें? कितें जातलें? ताका म्हज्या बाबंदो क्वॉलिटी आसतले. हेजो मिनींग ना म्हज्या बाबंदो तुका
कन्फर्मेशन केला म्हणून पाद्रीन पळयता कॅथलीक चर्चीन पवित्र आत्मा येवपाक पवित्र आत्मा ताका मेवला म्हूण तेल लायता माथ्याक ना म्हजे बाब म्हणटो तुका तेल लाय आनी तेलाच्या बाटलेन भितर घाल आनी दांप हितून तुका पवित्र आत्मा मेळोंक शकना डजंट मॅटर माय फ्रेंड तेजे तेलाचे हात धरले पाद्रीन बिशपान हांव पळयता कन्फर्मेशन करता तेन्ना ते कितें करता तेल लायता म्हणजे पवित्र आत्मा येयलो तूं एनर्ट जालो पूण तो भुरगो बावडो चोर जाता मागीर गुंड जाता रेपिस्ट जाता बेबदो जाता कितें जालें हेका तेल लायलेलें बिशपान पाद्रीनी पोपानी हेका तेल लायलेलें पवित्र आत्मा येयलो म्हूण पूण ते व्हडले जाय म्हणटो चोर जाता थोडे गे जाता आनी चडशे युरोपाक एथीस्ट जालेले आसा म्हजे बाबडो हेका तेल लायला तिल्ल्याकूय प्रूफ न्हय म्हजे बाबडो तेल लायला म्हूण तुजे पवित्र आत्मा येयला पास्टरान तुजे तेलाचो हात धरला तेल तुका लायला म्हूण हेचो प्रूफ न्हय म्हजे बाबडो तुजे भितर पवित्र आत्मा येयला लिसन पवित्र आत्मा कम्यो जेवला म्हणून प्रूफ न्हय म्हजे बाबडो तूं रात दीस मिसाक वयता तेच कोत्ता बायबल आसता ना म्हजे बाबडो प्रूफ न्हय हुंयचो प्रिचर येवन तुजेर हात धरल्या मागणें कोत्ता आनी तूं टांग सुलयता शाराला येंदार हायर हे भाशेन भास उलयता आनी तूं सोजमतो पवित्र आत्मा म्हूण ना म्हजे बाबडो डिसेप्शन जावन आसा आमी पळयता ते भास उलयतना रियल लँग्वेज उलयताले म्हजे बाबडो नो शाराला हालाला नो हे लँग्वेज न्हय रियल लँग्वेज उलयता आनी पवित्र आत्मा कोण तुज्या जिवितान येवपाक शकना बेश्टोच हात धरला म्हूण हांव पळयता दोन कोणें हात धरलेलो आसा आनी ताका रिजन आसा म्हजे बाबडोनी हात धरपाक कारण आसा आनी ताका लागून ताणें हात धरलेलो आसा आनी ते हात धरच्या पयलो ताणें कितें आयकलेलें आसा रियल गॉस्पल आयकलेलो आसा म्हजे बाबडो ताणी पूण हिंगा कितें जालेलें आसा लोकांनी गॉस्पल आयकूना पास्टर येवन तेजेर हात धरता एनॉयटेड पास्टर येयलेलो आसा हुंय सोटया अमेरिकाक सोटया आनी हुंय सोटया आनी तेजेर हात धरता आनी प्रे करता फायर 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 आनी तो फायर जाता म्हजे बाबडो थिंगा सकयल पडोन कितें जाता तो सकयल पडोन फायर जाता आनी तेका बावड्याक खबर ना आपणाच्या भितर कोण कसलो स्पिरीट घाल्ला तो आतां हात धरला तेन्ना कसलो स्पिरीट तेज्या भितर येयला तो त्या भुरग्याक खबर ना आनी पास्टर कितें करता हॉर्सान बोबड मारता फायर 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 म्हूण आनी तो फायर म्हणटना फायर जाता आनी हालता म्हजे बाबडो रडोंक लागता दिस इज नॉट अ प्रूफ माय फ्रेंड यू हॅव होली स्पिरीट कितें जावन आसा लिसन पवित्र आत्मा आहा त्या मनशाक आहा तेन्ना प्रूफ जावन आसा एक हें जावन आसा मनशाचो नेचर पवित्र आत्मा पयलो म्हज्या बाबडो कन्विक्शनां काडून गॉस्पल आयकून ताका कन्विक्शन हाडून ताका गिल्टी करून आनी जेजू कित्याक पासून खुर्साचेर मेला हीच ताका सजमणटो दिवन जेजूक तो उलो करूंक शिकयता तुमकां खबर आसा जेजून कितें म्हणलेलें आसा तें नो वन कॅन से अनटू लॉर्ड विदाउट द स्पिरीट ऑफ गॉड पवित्र आत्म्या बगर कोणाच्यान म्हणटा जेजू म्हणटा म्हाका जेजू सोमी म्हणोंक जायना म्हूण त्याच वेळार म्हज्या बाबडो गॉस्पल आयकून मनीस रिपेंट जावन ताका कळटा तो पातकी म्हणून ताका कळटा ताणें देवाचे लॉ मोडले म्हूण गिल्टी जाला म्हूण हेल्थ ताचो पनिशमेंट म्हूण वेजीस ऑफ सीन इज ताचो डेथ म्हणून आनी तेन्ना होली स्पिरीट ताका म्हज्या बाबडो आदार दिता कन्विक्ट करून जेजूक उलो मारपाक आनी जेन्ना तो मनीस काळजां सोडया उलो मारता गॉस्पल सजमोन जेजू ताका चेंज करता म्हज्या बाबडो जावन आसा पयलो प्रूफ जावन आसा ताचो नेचर भितरलो चेंज करपाक Therefore Paul सांगता if any man be in Christ he is a new creature all things are passed away behold all things become कितें न्यू जर तर तूं जेजूक मेळोन आदले सोय वसोन तुजे होटी मारपाचे मिजाज करपाचे प्रायडीन उलोवपाचे जास्त मारपाचे आनी कसली आस हे तर जेजून येवन काडून उडोवना जाल्यार म्हज्या बाबडो तो पवित्र आत्मा न्हय कित्याक मनशाक जायती नॉलेज मेळोंक शकता जायते ते उलोवपाक शकता बायबल पासून आजोवपाक शकता पूण तेजे भितरले हॅबीट म्हज्या बाबडो केन्नाच उडोवंक शकना ते स्पिरीट ते आदले सोय तेजे तशेंच आसता पूण जेन्ना जेजू तुज्या जिवितान येता पवित्र आत्मा तुज्या भितर येता तेन्ना आदले पळय नेचर आसा कितें म्हणलेलें आसा ऑल थिंग्स म्हणल्यार आदले सोय ऑल थिंग्स आर पास अवे ब्रदर कोंकणीन कॅन यू रीड कोंकणीन 2 Corinthians chapter 7 2 Corinthians chapter 5 verse 17 can you read
आदले तें गेलें. आदलें कितें? आदलो नेचर, आदले कोन्ने, आदलें उलोवप, आदली चाल, आदलें कितें कोत्तालें तें गेलें म्हणटा. लिसन, कितें म्हणलें आसा? कॅन यू ब्रदर? ओके. म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसात तर ती एक नवी रचना. पोरणे ते गेलें, आतां सगळेंच नवें. पळयलां म्हजे भाव बंधू? पोन्नें तें गेलें, ओहें न्हू म्हजे भाव बंधू. तुवें पळयलां आसतलें केरला लोक वयता आनी खूंय माड्रास वयता आनी ते केरला येयले म्हणटून कितें कोत्ता? एक 10 दीस 5 दीस 20 दीस सोरो बरो पियोन बागयोंत बायबल आजोवपशीं, दिमी मोडपशीं, तेर्स करपशीं आनी ते 10 दीस जाले म्हणटून म्हजे भाव म्हणटा सगळे बाटली म्हाज्या घरान म्हाजी ती म्हजे भाव बंधू. तो सोरो पळय पितालो 2 बाटली, आतां तो 5 बाटली पियोवपाक लागता. कित्याक लागून? तेजें पोन्नें पळय खालें जिवीत, ताचो नेचर तो केन्नाच चेंज जावना भितरल्यान. पूण तेका रिलिजियस काल्लोर येयलो 10 दीस बागयोंचो जालो. तो सिगरेट वडना कांय वडना, पूण 1 म्हयनो जाला म्हणटा तो पळय काल्लोर येयलो, तो गेलो. आदलो काल्लोर परतून ताका दिश्टी पडलो आनी तो आतां 2 सिगरेटी वडना, तो 12-13 सिगरेटी वडटा म्हजे बाबंदो. कित्याक लागून? आदलो तेजो भितरलो नेचर केन्नाच बदलवना देखून. आनी तेका लागून प्रूफ जावन आसा, जर तर पवित्र आत्मा येवन तुजे आदले संवय वसवना जाल्यार तो पवित्र आत्मा न्हय म्हजे बाबंदो. लिसन, कितें म्हणलां? A new heart I also give you. A new spirit I will put within you. I will take away the stony heart out of your flesh and I will give you a new heart. पळयलां म्हजे बाबंदू? पवित्र आत्मा तुज्या भितर रावलो जाल्यार कितें प्रूफ? तुजें काळीज, तुजो नेचर पयलो, तुजे संवय पयले बदलप, तो बदलतली. आनी हे तर संवय बदलना, होटी मारपाचे, जास्ती मारपाचे, सोरो पिवपाचे, हे तर तुजे होटी हे संवय बदलवना, तो पवित्र आत्मा येवना म्हजे बाबंदू. जायत गोळे तूं पडला जायत तुमच्या प्रिचरान हात धरून, ओ तूं हालेलुया म्हणटा जायत, ओ बास उलयता जायत, ओ तुजेर फायर घाल्ला जायत पास्टान, तो पवित्र आत्मा न्हू, तो रॉंग स्पिरीट तुज्या भितर येवन रावलेलो आसा म्हजे बाबंदू. लिसन, दुसरो प्रूफ जावन आसा कितें? दुसरो गायड. पवित्र आत्मा मनशाक रायट तरेन गायड करतलो म्हणलेलो आसा. रायट तरेन तो डिसनिंग तो दितलो. बायबला प्रमाण ताका तो लीड करतलो, गायड करतलो. चुकला जाल्यार ताका तो दाखयतलो. कोण रॉंग शिकयतात ताका जाल्यार ताका कळटलें. कोण खोटी शिकयतात तेवूय ताका कळटलें. तो रायट तरेन इंटरप्रेट करपाक शिकतलो. डिसनिंग ताका आसतलें म्हजे बाबंदो. हो मनीस पवित्र आत्म्यान उलयता वो ना तो हें ताका सेकेंड आसतलें. जेजून खूब सांगलेलें आसा, हाव बीट वेन ही द स्पिरीट ऑफ ट्रूथ कम, स्वताचो आत्मा येता तेन्ना कम, ही वील गायड यू इनटू ऑल ट्रूथ. आनी ताका लागून म्हजे बाबंदो आयज कोणूय तर मुडा जाल्यार पॉलाचेच आमी लेटर वाचपाक जाय आनी दुसऱ्यांचे न्हय. हो पवित्र आत्मा न्हय म्हजे बाबंदो, हो मिसलिडिंग स्पिरीट जावन आसा. ओय, देवान पॉलाक उजार केला. पॉल जावन आसा एक गूड हातयार जावन आसा. पॉलाक उजार केला तेच पुरी जॉनाक उजार केला. तेवूय म्हत्वाचे म्हजे बाबंदो. ताचीय उतरां ताणें बरयल्या ती पवित्र आत्म्या वरवीं बरयलेलीं आसा. आनी ताका लागून ही वील गायड यू इनटू ऑल ट्रूथ, फॉर ही वील नॉट स्पीक ऑफ हिमसेल्फ. जेजून सांगून खाली पॉलाक एकल्याकूच गायड करतलो म्हण ना. जेजून सांगलेलें आसा, दर एका आपोस्तलांक तो गायड करतलो. आनी आपोस्तलां वरवीं आयज पवित्र आत्मा आमकां गायड करता ताच्या उतरां प्रमाणे. आनी कितें जावन आसा? गायडिंग ऑफ द होली स्पिरीट यू वील नो डिसर्निंग माय फ्रेंड फ्रॉम रायट एंड रॉंग. आयज आमी पळयता हांव सबार जाण आदलो करार पाडटा, कोण साबात पाडटा, कोण हेस्तां पाडटा. आनी हेजेर कितें दाखयता? हे मनशांक केन्ना पवित्र आत्मा ध्यान दिवना. पवित्र आत्मा आसलेलो मनीस रायट तरेन डिवायड करतलो म्हज्या बाबंदो सगळें. आनी म्हज्या बाबंदो तिसरें कितें जावन आसा? पवित्र आत्मा आसलेलो मनीस कितें करतलो? डिजायर करतलो देवाचें उतर ओबे करपाक. ओबिडियन्स. ओबिडियंट तो तेज्या जिवितान ना जाल्यार तो पवित्र आत्मा न्हय. कित्याक हे सगळे क्वॉलिटी होली स्पिरीट मनशाच्या भितर हाडटा म्हज्या बाबंदो ज्या वेळार तो पवित्र आत्मा तुज्या भितर येता तेन्ना. आनी ताका लागून 4 John chapter 2:4 सांगता, ही दॅट सेड आय नो हिम, हांव देवाक वळखता, हांव जेजूक वळखता, हांवें जेजूक मानून दवरला, हांवें जेजूक मानून घेयलेलो आसा, हांवें पर्सनल प्रे केलेलें आसा, पास्टरान म्हजेर हात दवरलेलो आसा, हांव टांग्स उलयता, हांव मिलीकर करता, म्हाकाय पावर आसा, हांवूय हालता, कडकडो येता, घुसबूम जाता, टांग्स उलयता. पूण जर तर ताका पावर ना ओबे करपाचो देवाचें उतर,
जो तो देवाचे उतर ओबे करपाचो पाव ताका ना जाल्यार मागीर बाब म्हणटा हो मनीस लावयो आनी होटी मारता. तो कितलें सांगो आपणाक हो पवित्रात्मा आहा तो पवित्रात्मा आहा, ही टांग सुलयता तें टांग सुलयता. आनी जॉन सांगता आईन कोणूय म्हणत तर हांव ओळखता, हांव जेसूक ओळखता म्हज्या पासत मेला म्हूण, एंड नॉट kept his commandment is a liar and the truth is not in him. पळयला म्हजे बाब म्हणतो तो कितले सांगो हांव जेसूक ओळखता म्हूण, तो कितलो सांगो म्हजे पावर येयला म्हूण देंवन, विजन येयला उलयला म्हणून तावो जेसू उलयला, पूण ताचे उतर तर पाडपाक जायना, ताका ओबिडियन्स ना. तो जॉन सांगता हो मनीस लावयो म्हणटा, फुटकिरो म्हणटा, आनी सत नाय मनशाचे भितर, ताचे भितर पवित्रात्मा ना. आनी लिसन म्हजे बाब म्हणतो चवथें, पवित्रात्मा येयले म्हणटच म्हजे बाब म्हणतो मनीस आपल्या पासो जियेना. आम पळयता आयज सबार आम पळयता सबार लोक आपणी चिंता आपणे बिलिवर म्हणून, देवाचेंय कोत्ता आनी संवसाराचेंय कोत्ता बाराबोन एके बाराबोन ना म्हजे बाब म्हणतो. आयदर तूं एका मनशाचो स्लेव आनी देवाचो दुस्मान, ओ देवाचो तूं स्लेव आनी संवसाराचो दुस्मान. आनी पॉल सांगता हिंगा बुक ऑफ रोमन chapter 14 verse 8, for whether we live, आमी जियेता जाल्यार we live unto God. थिंगा म्हणो ना म्हजे बाब म्हणतो आमी देवाच्या पासो जियेता संडे आनी मंडे टू फ्रायडे आमी संवसाराच्या पासो जियेता ना. हिंगा म्हणो ना आमी संडेच आमी देवाच्या पासो जियेता आनी उरलेले दीस आमकां जाय तो जियेता ना. we live unto Lord, whether we die unto the Lord, and whether we live or die, we are of the Lord. आमी कोणाच्या पासत देवाच्या पासत. पवित्रात्मा ह्या संवसारान येयलोलो मनीस, ओ पवित्रात्मा आहलोलो मनीस म्हज्या बाब म्हणटा तो आपल्या पासत जियेपाक ना. तुमी पळयलां पॉलाचें लायफ ओ सगळ्या अपोस्तलांचें लायफ, ते मेले म्हज्या बाब म्हणटा जेच्या पासत जियेपाक. तें तुका सांगता म्हज्या बाब म्हणटा जेजून खूब सांगलें आसा, आणल्या तो फुरीस घेवन येयल्या बगोर, तुवें म्हजो पाटलाव केला बगोर आनी फुरसाचेर तूं मेल्या बगोर तुज्यान म्हजो शीस जावपाक जायना म्हणलेलें आसा. आर यू लिव्हिंग फॉर लॉर्ड, ओ तूं खाली संडे जियेता आनी उरलेले मंडे ट्युजडे वेनसडे तूं तुज्या पासत जियेता. त्या पासत जेजू पासत कोण जियोपाक जायना जाल्यार तो प्रूफ म्हज्या बाब म्हणटा तुज्या भितर होली स्पिरीट ना. कित्याक हें सगळें कोत्ता तें कोण कोत्ता तुज्या भितर रावन? पवित्रात्मा, देवाचो आत्मा. लिसन म्हज्या बाब म्हणटा उपरांत पांचशें कितें पॉयंट कितें लिसन. पवित्रात्मा आहलोलो मनीस सदांच म्हज्या बाब म्हणटा ताका भिरांत आसतली. कितें भिरांत? देवाची भिरांत आनी पातक करपाक भिरांत. कित्याक लागून आदल्या तेस्तामेंतान देवान प्रॉमिस केलोलो म्हज्या बाब म्हणटा नव्या कराराचो. कितें लिसन, and I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from them to do good, but I will put my fear. कोणाची फियर? नो खंयच्या पाद्रीची माद्रीची प्रिचराची नो. देव म्हणटा मोजी भिरांत. and the fear of the Lord is the beginning of the wisdom म्हणलेलें आसा. ताका लागून पॉल म्हणटा देवान आमकां भिवकुटो आत्मा दिवना. God has not given us the spirit of fear but sound minded power. हांव म्हजी भिरांत ताचे भितर घालतलें in their hearts, आनी कितें that they shall not depart from me. म्हज्या फुड्यान ते केन्नाच वयपाक ना आनीक. आनी ताका लागून कोण शिकयतात यू कॅन लूज द सॅल्वेशन, हो तो डिसिवर जावन आसा म्हज्या बाब म्हणटू. हुंयचोय मनीस सांगता तूं सॅल्वेशन एक पार मेवलो लूज जाता, यू कॅन लूज द सॅल्वेशन. दीस मॅन इज ग्रेट डिसिवर. इट्स नॉट क्रिश्चन माय फ्रेंड. देवान प्रॉमिस केलेलें आसा दे विल नॉट डिपार्ट फ्रॉम मी. कित्याक म्हजी भिरांत ताका म्हज्या फुड्यान दवरतली रात आनी दीस. तुमी पळयलां न्हू एक सुणें आसता आनी तें सुणें म्हज्या बाब म्हणटा आपल्या दोनयाच्या सोबे आसता आनी दोनी कितें करता ताका हातीक चेन घालता आनी गोवंट्याक चेन घालता. आनी तें सुणें ट्राय कोत्ता जायत वचपाक पूण तें जायना. कित्याक लागून जायना? कित्याक तेज्या गोवंट्याक आनी दोनयाच्या हातीक चेन आहा देखून. तेच परी भिरांत जावन आसा एक चेन तुज्या जिवितान देवाच्या फुड्यांतली वचना जावपाक, पातक कोन्ना जावपाक. लूक अबाउट जोसेफ. I fear God, he said, how shall I do this evil? हांव देवाक भिता हें कशें हांव करूं? पळयलां म्हजे बाब न्हू फियर जावन आसा एक चेन तुज्या जिवितान. कितें देवाच्या फुड्यान देवाचो पयस वचना जावपाक मनीस. लिसन म्हजे बाब न्हू सय कितें जावन आसा
अशें जेन्ना तुजे भितर पवित्रत्व येता, जेजूचो मोग आनी मनशाचो मोग बाराबन करपाक शिकयता म्हज्या भावंडो. अशें न्हय तूं जेजूचो मोग करता ओडतो, जेजू हांव तुज्या पासून मरपाक रेडी आहा, पूण दुसऱ्यांक तूं हेट करता जाल्यार हो पवित्रत्व न्हय म्हज्या भावंडो, तुजे भितर रावलेलो आसा तो. फारिसेव तो हें करताले, देवाचो मोग करताले, पूण जेजूक ते हेट करताले. कित्याक जॉन सांगता पवित्रत्व हालोलो मनीस तो देवाचोय आनी आपल्या भाव भयणाचोय मोग करून दाखयतलो तेच परी. ताका लागून जेजून म्हणलेलें आसा पयलो मानमेन सगळ्या काळजान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या मनान सर्वेस्वराचो मोग कर, आनी दुसरो आसा तो तोच भशेन तुजो मोग करता तसो तुज्या पेल्याचो सेम. आनी जॉन तेंच उलयता, बिलावड लेट अस लव वन अनदर, लव इज ऑफ गॉड and everyone that love is born of God. नव्यान जल्मलो मनीस जावन आसा. पळयला म्हज्या भावंडो, हे क्वॉलिटी जावन आसा तुज्या भितर आसूंक जाय होली स्पिरिटाचे. मोग कोता तो नव्यान जल्मलो मनीस म्हणटा तो, एंड नो गॉड आनी खऱ्या देवाक वळखता. लिसन कितें म्हणलेलें आसा, इफ एनी मॅन से आय लव गॉड, कोणूय तर म्हणत हांव देवाचो मोग करता पूण आपल्या भावाक तो हेट करता जाल्यार ही इज अ लायर. एंड द लव ही दॅट लव नॉट हिज ब्रदर whom he have seen, how shall he love God whom he have not seen. कोणूय म्हणत तर हांव देवाचो मोग करता, देवा हांव प्रेज करता, रात दीस हांव मागणें करता, दिमी घालता, लादीन करता, तेर्स करता, देवा हांव करता, पूण दुसऱ्या भाव भयणाक तो हेट करता जाल्यार हो मनीस देवाक वळखना पासून म्हणटा म्हज्या भावंडू. कसो म्हण तूं सांगता आपूण देवाचो मोग करता, जेन्ना दिश्ट पडटा त्या भावाचो मोग तुका करपाक जायना जाल्यार हो मनीस लावयो म्हणलेलो आसा. लिसन म्हज्या भावंडू, सत्य जावन आसा पॉयंट हो, पवित्रत्व हालोलो मनीस पातकांक हेट करतलो, वॉर ताच्या जिवितान जातलें, झगडीं ताचे भितर जिवितान जातलें, रात आनी दीस तो पातकां कोण झगडटलो. फायटींग वील टेक प्लेस. कसली फायट जावन आसा, तुका चॉयस ना म्हज्या भावंडो, अनलेस तूं होली स्पिरिटाक सरेंडर केल्या बगर. आनी पातकांची तुका हेट येवना जाल्यार, पातक करता तें बॉन जावना जाल्यार दिसाच्या दिसा म्हज्या भावंडो हो होली स्पिरिट तुज्या जिवितान केन्नाच येवना. आनी ताका लागून जॉन बरयता, ही दॅट कमिटेड सीन इज द डेवल. जो कोण कंटिन्यू पातकांची जिवी जियेता तो देवचारचो भुरगो. फॉर द डेवल सीन फ्रॉम द बिगिनिंग. देवचारा कंट्रोल ना म्हज्या भावंडो. पळयला, देवचारा कंट्रोल ना. फॉर डेवल सीन फ्रॉम द बिगिनिंग म्हणजे जेन्ना तेणे एक पातक केलें स्वर्गात तें आनी कंटिन्यू, ताका स्टॉप ना आनी नॉन स्टॉप, तेन्ना सोडे तामो ना आजून पासून. आनी जॉन म्हणटा तुंय तो तसलें जिवी जियेता जाल्यार तूं देवचारचो भुरगो, देवचारचे भाशेन. फॉर दीस पर्पज द सन ऑफ गॉड वॉज मॅनिफेस्ट दॅट ही मायट डिस्ट्रॉय द वर्क ऑफ द डेवल. जेजू येयलो म्हणटा तो डिस्ट्रॉय करपाक वावर तुज्या जिवितान, आनी तूं आजुनूय पासून तोच वावर जे व्हरलेलो आहा देवचाच्या भाशेन पातकांचो, हेजो मिनींग तूं स्लेव जावन आसा, तुका सुटका दिवना जेजून. that he might destroy the work of the devil. And listen कितें म्हणलेलें आसा, verse 9. Whosoever is born of God, जो कोणाक नव्यान जल्म मेवलेलो आसा पवित्रत्म्याचो, do it not commit sin. पातकाचें जिवीत तो जियेना. His seed remain in him. ताचें लायफ, देवाचें लायफ व देवाचें आत्मा त्या मनशाचे भितर रावलेलो आसा. आनी ताका लागून he cannot sin. पवित्रत्व तेजे भितर येवन रावलेलो आसा देखून तेज्यान पातकाचें जिवीत जियोवपाक जायना. होली आतां तो जिवीत जियोवपाक सोदता. बिकॉज ही इज बॉर्न ऑफ गॉड. लिसन म्हजे भाव बंधू, हाटी जावन आसा पवित्रत्व हालोलो मनीस ह्या संवसाराक तो मोडटलो. आयज आमी पळयता हांव सबार सोकोल बिलीवर ह्या संवसाराचें जिवीत जियेता आनी देवाचें जिवीत जियेता. संवसाराच्या आदान वयता आनी देवाच्या आदान वयता. तुमी पळयलां आसा दर्याक हाय टायड आनी लो टायड आसता, बत्ती आनी सुकती आसा. तुमी पळयलां बत्ती आनी सुकती आसा दर्याक. आनी पोन्यो म्हज्या भावान बोट ती ताका नागोन ना जाल्यार ती हायट टायट आसा तेन्ना भायर वयतली, लो टायट आसा ती तोडेक येतली, इन्न्याची तिन्न्या घुंवतली. तेच भशेन म्हज्या भावंडू, जरी तो तुज्या जिवितान पवित्रत्व आहा जाल्यार यू विल सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड सिस्टम, वॉट एवर द गॉड डिड नॉट लायक. जें कितें देवाक लायक जायना तितूंतलो तूं भायर सरतलो. लव नॉट द वर्ल्ड, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. And listen, my भावंडू,
पवित्र आत्मा आसपलो नवो पॉइंट आमी पळयता कितें म्हणलेलें आसा तें. ताका गॅरंटी आसतली म्हज्या बाबा कसली, मरत जाल्यार आयज स्वर्गार वयतले 100%, नॉट 99% म्हज्या बाबा. ताका गॅरंटी आसतली आयज हांव मरत जाल्यार होली स्पिरीट म्हजो आत्मा म्हजो सोल आयज कंप्लिटली गो टू जीसस. तुम्ही हुंयचोय बायबल आज म्हज्या बाबा स्टीवन पासून स्टीवन म्हणटा लॉर्ड आय एम कमिंग होम रिसीव माय स्पिरीट. हे होली स्पिरीट आहलो मनीस त्याच्या जिवितान घडटा म्हज्या बाबा. And Paul said, we are confident 100% we know, I say, and willing rather to be absent from the body, present with the Lord. ताका गॅरंटी दिता म्हज्या बाबा पवित्र आत्मा हालोल मनशाक. तुका केन्ना मेवपा ना हरो क्रिस्तांव तुका सांगतलो म्हाका खबर ना म्हूण, म्हाका गॅरंटी ना म्हूण मरो जाल्यार वयतलो. हें तुका केन्नाच मेवपा ना म्हज्या बाबा. नको म्हणटा पळय तो कोण जावन ऑन बारती. जर त्या मनशाक खबर ना आयज मरण काडून वयतलो तो मनीस ऑन बारती म्हज्या बाबा. तो कितलो पास्टर जावं प्रिचर जावं बायबलाचो जावं, कित्याक बायबल आमकां सांगता आमकां देवान गॅरंटी दिलेली आसा आनी ताका लागून 4 जॉन म्हणटा पळय तो बूक बरयलेलो आसा तुका एश्युरन्स आसूं दी म्हणून. लिसन, पवित्र आत्मा हालोलो मनीस आपणाच्या भितरली कितें दाखयतलो, फोडां फोडां. ही फोडां दाखयतलो म्हज्या बाबा पवित्र आत्मा हालोलो मनीस. आनी ताका लागून पॉल म्हणटा now the work of the Holy Spirit is this. He helps us to love people. He causes us to joy, little and deep joy. He gives peace. He gives patience in trouble time. Patience असा माझ्या बाबा तू चावता. ओ तू रागार जाऊन जास्ती मारूंक लागता. ओ ट्रबल येता तेन्ना उंचामूळ जाता तेन्ना तू सगळो उंचामूळ जाता, इन्नाचो तिन्नाच धांवता. घरान गोडबोड आणि बोबाव. Holy Spirit is giving kindness to other people, loyal to people, gentleness, self control. आणि आम्ही पळयता आयज हे लोक सकल पडटा तेन्ना तांकां कंट्रोल ना म्हज्या बाबंडो. कोण पांय उखलता आनी सकल पडटा, लवंडे मारता, कोण इस्तूत बिस्तूत काडटा, पास्टर आनी प्रिचर धांवता चर्चीच्या अल्ताराचेर आनी कितें. हो सेल्फ कंट्रोल न्हय म्हज्या बाबंडो. पवित्र आत्मा सुद्दां सेल्फ कंट्रोल करूंक केलेलो आसा तुका. तो डिझायर दिता सेल्फ कंट्रोल करपाक. ही फोडां म्हज्या बाबंडो तुज्या जिवितान दिश्टी पडटा. हो जावन आसा सील जावन आसा पवित्र आत्म्याचो. एक कॅरेक्टर जावन आसा ज्या मनशाच्या भितर पवित्र आत्मा आसा. नो मिरेकल करता, नो टांग्स उलयता, लोकांक स्ले करता, हो प्रूफ नो म्हज्या बाबंडो. कित्याक असले लोक करता ताका एक दीस जेजू धांवडायतलो, खड सर म्हज्या फुड्यान येतले, हांव तुका ओळखना म्हूण. कित्याक हे सगळे हांवें सांगले तितले कॅरेक्टर तेंच्या भितर ना देखून. आनी हे पवित्र आत्मा हा जाल्यारूच हे कॅरेक्टर तुज्या भितर आसतले म्हज्या बाबंडो. आदवाय तूं बेश्टो बायबल आसपी मनीस, न्यूज पेपर आसता ते बरी, पूण हे कॅरेक्टर तुज्या जिवितान ना, पवित्र आत्मा येवना म्हज्या बाबंडो. आनी ताका लागून तुज्या जिवितान हो सील ना जाल्यार पवित्र आत्म्याचो एक दीस म्हज्या बाबंडो तुज्या भितर कितें पडटलो. आय विल टेल यू माय फ्रेंड, हो पवित्र आत्म्याचो शिक्को जेजून मारूं ना जाल्यार खुद नो तेल, नो आल्मेंट, नो आनी खंयच्या पास्टरान हात धरून तुका गुडू गुडू केला, ओ तांग सोलयला, नो. जर तर पवित्र आत्म्याचो शिक्को जेजून खुद मारूं ना जाल्यार तुजेर, जेजून तें जॉन द बॅप्टिस्टान तें सांगलेलें, हांव हालीं उदकाचो स्नान घेता, पूण म्हाज्या फाटल्यान येतलो तो दर एका मनशाक पवित्र आत्म्याचो बॅप्टिझम दितलो, तो तुमचेर शिक्को मारतलो. आनी जर तर पवित्र आत्म्याचो शिक्को मारूं ना तुजेर आयज, रॅप्चर म्हणटा तो जावन म्हज्या बाबंडो शिक्को मारला तोच वयतलो म्हज्या बाबंडो जेजून. आनी केदो आजलें नासलें, ज्या मनशाक क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्तांव न्हय. जाचेर शिक्को मारलेलो आसा जेजून, पवित्र आत्मा मारलो आसा, पवित्र आत्मा दिलेलो आसा, तोच मनीस रॅप्चराक वयतलो. आनी कोणाच ताच्या जिवितान ताच्या सोलाचेर होली स्पिरीट ना, ओ पवित्र आत्मा ताच्या स्पिरीटान येवन ताका बदलूं ना, चेंज करूं ना, ओ जेचें लायफ तांच्या जिवितान ना, तांचेर म्हज्या बाबंडो कसलो शिक्को पडटलो. जो कोणाचेर पवित्र आत्मा ना, ओ पवित्र आत्मा ना, तांचेर 100 नंबर तांचेर पडटलो, शिक्को पडटलो. कसलो? देवचाराचो. आयज तुज्या जिवितान पवित्र आत्म्याचो शिक्को आसा, ओ एक दीस एंटीक्राइस्टाचो शिक्को तुज्या जिवितान आसा. लिसन कितें म्हणलेलें आसा, that day buying and selling will be stopped.
एक दीस येतलो पयशे पासून आसा जाल्यार ते चलपाक ना बाय करपाक ना कित्याक तुवें आतां शिक्को जेवपाक जाय कसलो एंटिक्रायसाचो कित्याक देवाचो शिक्को तुवें चुकयलो देखून देवाचो शिक्को तुज्या जिवितान ना देखून आनी तेका लागून तूं उठतलो म्हज्या भाव बंधू आनी तेका लागून आनी एक शिक्को तुवें जेवचो पडटलो तो कसलो एंटिक्रायसाचो मार्क म्हणलेलें आसा आनी ही कॉज ऑल both and small and great and rich and poor free and bound to receive a mark in their right hand or their forehead and said पुढे म्हाका पयशे आसा हे कितें करूं आनी तो म्हणटलो हिंगा तो व्हरोन बाळय ते पयशे आय सोड्या पयशे चलो ना कागदाचे पयशे चलो ना तुवें मार्क घेवपाक जाय गव्हर्नमेंट हॅव चेंज द लॉ चेंज केले तुका इतलो पयसो आसून पासून म्हजे भाव म्हणतो हे उपेगाचे न्हू ते दीस हे पयशे ते कागदां जातले आनी तो लासतलो तो उडयतलो भायर रस्त्यांचेर कित्याक तुवें खरोच शिक्को चुकयलो जेजूचो आनी दीस माय फ्रेंड हो शिक्को जेवता तेन्ना तुवें तुका फोर्स करतले आनी तुका चॉयसाचें ना ते दीस चॉयस ना तुका जेवपाक इंगपाक जेवपाक जाय खावपाक जाय रावपाक जाय बिलां भरपाक जाय लिसन माय फ्रेंड and he that man no man buy or sell save he have a mark or the name of the beast or number no buying no selling कित्याक तुवें देवाचो मार्क घेवन जेन्ना जेजू तुका आपयता तेन्ना जेजून सांगलें आसा त्या दिसाक उबो रावन कोणाक ताण लागले ताणी म्हजे फुड्यान येवचें आनी कोण म्हजेर विस्वास दवरता तिल्ल्यांनी हो पिवचो हो पवित्र आत्मो दिवपाचो आसलो सगळ्यांक हो तुवें चुकयलो आनी ताका लागून हो तुवें चुकयलो देखून आनी एक शिक्को दर एका मनशाचेर पडटलो म्हजे भाव म्हणटा हो देवचाचो शिक्को जावन आसा आनी हो कोण शिक्को जेता तो केन्नाच ताका सरवण ना बोगसोण ना तो सासणांक गुन्यांवकारी उज्याचो लिसन म्हजे भाव म्हणटा त्या दिसा तुका पयशे पासून काडपाक जावपाक ना कित्याक हो शिक्को मातसो पडटलो दर एका मनशाचेर जर तर तुका पवित्र आत्मो जेजून दिवना हांव मागता म्हज्या भाव बंधू आयचे दिसाक जर तर तुका पवित्र आत्मो ना जाल्यार जेजूचो पवित्र आत्मो तुज्या जिवितान येवना जाल्यार म्हज्या भाव बंधू तूं डेफिनेटली 100% हो तुज्या जिवितान शिक्को आसतलो ओ तुवें मोच्चें पडटलें म्हज्या भाव बंधू आनी मरोन कसलो फायदो ना आनी शिक्को जेवनूय कसलो फायदो ना म्हज्या भाव बंधू जर तर हो शिक्को तुवें चुकयलो जाल्यार हांव मागता तुका पवित्र आत्मो मेळोन जाल्यार एक क्वॉलिटी तुज्या जिवितान हाडून जाल्यार माग जेजू कोणें जेजू एकलो जावन आसा तुका पवित्र आत्मो दितलो म्हजे भाव बंधू न हुंयचो प्रिचर न हुंयचो पास्टर न हुंयचो कोणाय हात धरून ना म्हजे भाव बंधू बायबल सांगता whosoever call the name of the Lord shall be saved. That day, each and every person have to call only one name, Jesus. And Jesus कोण उलो माता तितल्यांचेर पवित्र आत्मो देन येतलो आनी पवित्र आत्मो म्हज्या भाव बंधू जेजून दिलेलो प्रॉमिस कोण ताका उलो मारता तिल्ल्यांकूय पवित्र आत्मो आय क्राय टुडे तुज्या काळजांतान जेजूक उलो मारायचे साक जेजू म्हाका तुजो पवित्र आत्मो दी हांव तुजेर विस्वास दवरता सोम्या हांव तुजेर भावार्थ दवरता सोम्या म्हाका हेल्प कर सोम्या हालेलुया हालेलुया